एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. हो कालचो क्लिप आसा तो स्नेहा येयल्ले आसा भुरग्यांक घेवन हॉलिडे. तांकां हॉलिडे पडलेले आहा. सो पळय ताका हांव तेंगेर येयल्लें हांव मेळपाक. सो उलयलें, मागीर स्नेहा आपयलें आमी कितें अशें प्लॅन करया. खंय तरी वचपाक अशें प्लॅन जायना, कित्याक जे म्हाज्या सायडीन बसला सुप्रिया पळय ते कामाक वयता. सो एटलीस्ट म्हणपा लागलें ते नायट आवट करया. पण नायट आवट करपाक खूब इम्पॉसिबल, कित्याक इशुकाक न्ही हावूच जाय, तो म्हाज्या शिवाय न्हिदना. सो मागीर वर्षांनी थंय कपडे बी घेवन येयल्ले रावपाक. सो एक आमकां एक्चुली म्हाज्या लागूनच एक प्लॅन फ्लॉप जालें, कित्याक हांव रावूं शकना. सो म्हटलें एटलीस्ट चल हांगाच बसून मातशें टायम स्पेंड करया. सो थोडेशें आमी गेमी खेळ्ळे, पत्त्याचे गेम बी खेळ्ळे. एक्चुली न्ही हांव सगळें विसरलें. पयलीं हांव न्ही पत्ते बीन खूब खेळटालें. आमचे फॅमिली मम्मी डॅडी आमी बसून न्ही अशें पत्त्यांनी खूब खेळटाले. आतां न्ही हांव सगळें विसरलें आनी कितले दिसांनी हांव आतां पत्ते खेळटा. सो बरेशें आमी हांगा टायम स्पेंड केले. मागीर स्नेहान न्ही पिझ्झा ऑर्डर केले. सो हांगा पिझ्झा बीन आनी ब्रेड स्टीक सो खाले आनी अरावंड 11 बीन न्ही अशें आमी घरा येयली परत. एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. सो हेच्या पयलीं तुमी क्लिप पयला आसतलोच बारीकसो क्लिप तुमकां हांवें शेअर केला. सो काल आमी बारीकशें एक्चुअल आसलेलें तें नायट आवट, पण तें नायट आवट जावंक ना. बारीकसोच अशेंच आमी गेली तेंगेर स्नेहागेर गेली. मागीर एक्चुअली प्लॅन आसलेलो नायट आवट करपाचें. सो म्हाका तें खबर नासलें नायट आवट करपाचें म्हणून. सो मागीर स्नेहाचें प्लॅन आसलेलें खंय की नायट आवट करया आमी तेंगेच रावया. पण तशें जावंक ना, कित्याक हांव रावूं शकना. कित्याक इशुकाक न्ही हावूच जाय, तो म्हाज्या शिवाय न्हिदना. करून पयलां हांवें कितले फावटी शिवाक सांगलां तूं घेवन ताका न्हीद, रडत रावता, ताका हावूच जाय न्हिदपाक. सो अशें प्लॅन केलें की आमी तेंगेरच अशें फूल डे स्पेंड करया अशें. पण जावंक ना. पण आमची नेबर ती वर्षा ती कपडे बी सगळे घेवन येयल्ली. पण हांव कशें रावतलें. सो हांवें म्हटलें तुमी रावा म्हटलें, पण ना म्हणपाली आमी वयता म्हणपाली घरा. सो अशें बरें दिसता कळ्ळें तुमकां न्ही. अशें टायम घरांत सगळीं कामां भुरग्यांक सांबाळ हें कर, अशें एक फ्रेंड्सां वांगडा न्ही खंय तरी टायम स्पेंड करप एक वेगळी मजा आसता. पण तरी पूण काल आमी बारीकशे टायम स्पेंड केलें. पण दीस कसो गेलो हें आमकां कळोकूच ना. रोखडेंच जालें मागीर 11 जालीं. मागीर 11 अशें आमी घरा येयलीं. सो अशें जालें. आनी कितें करतलें आसूं म्हटलें. एक 2 वरां अशें आमी एन्जॉय केलें. ओके, ते आनी 2 दीस उरला ते आमी वयतले मागीर स्नेहा परत. ते आसता चंडीगड. तुमकां त्या ब्लॉगान तुमकां हांवें सांगूंक नासलें न्ही. सो स्नेहा आसता आतां चंडीगड. तर ते चंडीगडान आतां शिफ्ट जाला. सो जस्ट ते हॉलिडे लागून येयल्ले. आतां भुरग्यांक हॉलिडे खंय थंयसर जुलयान तांकां स्कूल खंय भुरग्यांक. सो जस्ट थोडेशे हॉलिडे आहा न्ही म्हूण तेमी येयल्ली गोंयान फूल फॅमिली अशी येवंक ना, हजबंड बी येवंक ना, भुरगीं आनी स्नेहा इतकेच. ओके, जस्ट तुमी म्हाका दिसता परवा तेमी वयतली. ओके, अशें आसलेलें म्हणटा बारीकसो क्लिप तुमकां शेअर करया म्हटलें. ओके, सो चला आयज बरें हांवें बेडशीट बी पळयात, चादर बी सगळें हांवें वॉश केलें, धुवून घातलें. कित्याक एकदम पावसान न्ही तें मागीर सुकचें ना, मागीर ताका वास मारता. कित्याक खबर तो खूब दाट आहा. सो तें आतां न्ही हांव वॉश करून फोल्ड करून दवरतलें कबडान. तो आतां यूज करचें ना, तें बरें यूज केलें आमी तें. सो आतां म्हटलें दुसरें काडलां हांवें. सो मागीर तें यूज करया म्हटलें. तशें उरता मागीर तें. सो ताका लागून ओके चला. आई सकाळीं म्हाका दिसता सकाळीं रातचें 3 दोनांक पावस पडलेलो पळय. मागीर सकाळीं बरो पडलो. सकाळीं हांव 7:30 अशें उठलें. 7:30 उठलें जाल्यार पळयत जाल्यार बरो पावस पडटा. हांव चिंतलें आयज फूल डे आसतलो पावस, पण आयज फूल डे पावस ना, दमट आहा. सो हें पळयात दिसता आसतलें तुमकां. पळयात दमट आहा, वत बीन ना. बरो येयलो सकाळीं पावस, बरो पडलो. सो म्हटलें चला. सो आयज आईन सगळें झाडां बिडांनी ट्रीम केलें परत, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो चला कामां सोंपना. इश्वी जस्ट आत्तां न्हिदलो. इश्वी न्हिदलो. एक मिनट. हांगासर विंडो न्ही मातशें कॅरफुली बंद करचें पडटा. मातशें सायडीन गॅप बीन आसलें न्ही कितें तरी भितर येत भंय दिसता. ओके, सो मॉर्निंग रुटीन जालो आमचो. जस्ट इश्विकाक न्हीद घातलें. पळोवया आयच्या दिसांनी कितें जाता फूल डे. ओके, सो हाय गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दात पळय रे, तांबडे आला मरे. हाँ कोक्कम शरबत पिल्लो. माउथ रिन्स कर रे. कोक्कम शरबत पिलो आता. तांबडे माउथ रिन्स कर. आला. सो जस्ट आता कोक्कम शरबत केल्लें पिल तो, ताका लागून तो तांबडे जालें. ओके चला आई
शावर घेवपाक वयता काय वच म्हटलें. आयज रांदपाचें अशें कांय टेंशन ना, जस्ट थोडेशें हांव सलाड करतां. आनी काल न्ही वालची पानां घालून न्ही दाळ घालून करी केल्ले. ते करी न्ही आसा आयज. सो म्हटलें आयज चिंतलें कितें पार्सल बी ऑर्डर करया आयज, कांय रांदपाचें मूड ना. काय अबालें पळय पार्सल हाडल्यार ते करी बी तशें उरतले, सो वेस्ट जावपा नाका. फाल्यां कितें पळोवया म्हटलें. सो पानां घालून तें दाळ घालून केल्लें बरें जाल्लें. आमकां लायक ते शिवाय इतलें लायक ना, पूण तरी जेयता हें कितें केलां खंय. तें तसलें खावंक ना न्ही. खाता मागीर हांव असो हें बडबडटा मागीर खाता मागीर. सो हें पळयात बरी जाला वाल. सो बेश्टें आसा न्ही घरा कडेन करून कितें खावपाचें. आनी इशूकाक घालता हांव खिचडीक, काल खाल्लो तो आनी मातशें बरें हें थंड हें. सो हें पळयात काल काडून केलें. मँगोज हाडलेले शिवनाथान. हें पळयात पिड्डे जाले पळय. सो उदकान घालून दवरूंक जाय. सो मातशें मँगो बीन आसलें न्ही जेवण मातशें वयता बरें. नुस्तें ना. काल आसलें काल हांवें ब्लॉग करूं ना दिसता. काल आसलें संकश्टी. हांव खाता नॉनवेज बीन, आई खायना. हांव फक्त अंगारकी संकश्टी आहा पळय तेंच धरता. सो काल संकश्टी आसलेलें आमी व्हडलेशें नुस्तें बी कांय हाडूंक ना. हांवें काल ते वाल आनी दाळ घालून करी केल्लें आनी खारो भाजून खालें. सो जालें कालचे दीस. काल नॉनवेज ना. आयज थर्सडे, आयज नॉनवेज ना. फाल्यां आईक नॉनवेज ना. फ्रायडे आई नॉनवेज खायना. शेनवारा खायना. 4 दीस तिका नॉनवेज ना. सो अशें. पण ती बी खायना जाल्यार आमी हाडना. आमी कितें जालें अशें खारें बिरें ऑमलेट बीन करून खाता. आमकां व्हडलेशें नुस्तें जाय अशें ना. ओके. सो मँगो हांव उदकान घालून दवरता. मँगो पिड्डे जाले मगे. हो पळयात पिड्ड्यार जाता. पिड्ड्यार जालें. हांवें मातशें दवरलें कित्याक खबर आहा मातशें न्ही तें कच्चें आसलेलें. मागीर कच्चें बी आसलें न्ही तें मातशें कितें जाता खबर आहा आंबट जाता, आंबट लागता. सो हें पळयात जालें आतां. आनी एक बॉक्स आहा सकयल. आनी एक बॉक्स आहा. खूब यंदा बरें खालें हांवें मँगोज हां. इशुकानू बरो एन्जॉय केलें. आयज सांजची ताका फाल्यां ताका शिरा कर गे इशुकाक. आं फाल्यां इशुकाक शिरा करता, मँगो शिरा. आयज ताका पेज केलें इशुकाक. खायत ना तोंडूच काडना. कितें कितें ताका टॉयज दिवचे पडटा हातीन. मागीर खालो तो कशें करून. ओके. सो हांव न्ही करी आसा पुरो आयज. तूं न्हावपा वच. करी आसा, शीत करता मागीर. भाकरी हा गे भाकरी हा. सो हांव चिंतलां की भाकरी आनी दाळ जेयता हांव. म्हाका शीत नाका. सलाड चड करता हांव. अशें सलाड बरें खावया. सो चिंतता आतां आमी रायस आनी शुगर आयटम सोडपाचें. चिंतता म्हणजे जालें आमचें चिंतून. रायस खूब कमी खाता आमी आनी स्वीट तरी बंदूच केला. आतां कितें चॉकलेटी बिकलेटी कितें आहा न्ही फ्रिजीन तें लिपोवन दवरला. कितें मागीर खावंक दिसता. हें कितें आतां काडून दवरला आतां न्ही. फाल्यां तुका एक रेसिपी येतलें बरेंशें. सो बट आयज करना. आयज जस्ट हांवें ऑर्डर केलां हांवें. फाल्यां दाखयता तें. सो कितें जाता खबर आहा आतां सोडलें आमी रायस आयटम आनी स्वीट. च्या बीन न्ही जस्ट थोडेशेंच शुगर घालता कित्याक चेपे च्या पिवपाकूच जायना. सो आतां चिंतलें की आई हें करनाका, शीत चड करनाका. सो आतां हांव सलाड करतां. सो फ्लावर न्ही आसलेले म्हटल्यार फ्लावर फ्राय करता आनी सलाड करता. सो आमचे हावज हेल्पर फाल्यां लास्ट येतली. मागीर 1 मंथ ती ना, गांवान वयता खंय. सो ती आई म्हटलें फाल्यां कितें तांदळाची भाकरी बीन कितें करून घेवया कित्याक मागीर ना न्ही ती ताका लागून. सो आफ्टर 1 म्हयन्यानी येता खंय ती. सो मागीर सगळें आमीच करपाचें असं म्हटलें. तेंचें कामां तुमकां खबर आहा न्ही गडबड. ओके. चला आतां हांव न्ही सलाड करता, इशुकाक खिचडी दवरता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो इशू गेला आमगे नेबरागेर. आसूं किरकीर करता. आत्तां उठलो आनी रडपा लागलो. उदक पिना. ताका म्हटलें खिचडी अजून गरम आहा खूब आनी भायर सामको काळोख जाला. सो म्हाका दिसता पावस स्टार्ट जालो न्ही गे. आई मेळटा. हाय म्हण. हाय. सो भायर काळोख जाला. शिवातान रेनकोट बिनकोट व्हेल्ल्या काय ना कांयच खबर ना. हें पळयात. सो हें पळयात बरो काळोख जाला. आतां येतलो पावस. सो तेवटेन पळयात काळोख जाला. ओके. सो हांव न्ही शिवनाथाक कॉल करता, विचारता जेवपा येता कितें कशें
तो मातसो इव्हेंटाक मातसो बिजी आहा ताका विचारता तो इशुकाक न्ही आयज खिचडी केला मिक्स दाळ सगळें घालून आनी आयज ताका न्ही अशें पनीर बेश्टें फ्राय करता की ताका मातशें कितें चेंज जाय न्ही सो पनीर काडून दवरला हांवें जस्ट ताका न्ही बेश्टें घी घालता आनी बेश्टें फ्राय करता आनी खिचडी वांगडा मिक्स करून ताका खावयता आनी मागीर हांव फ्लावर फ्राय करता ओके हो गेलो मातसो भितर तेंगे खेळपाक दुखता हाय म्हण सगळें सो आमचो दुखता पळयता जेयलो तो आतां आमी जेयता आई लागली जेवपाक घे मँगो घे हां आतां हाडनाका मँगो आं 2 मँगो पिड्यार जाले पुरो आतां भायर पावसूय पडटा बरें खालें बरें खालें कांय इतलें आमकां डॅमेज पिड्यार मेळोंक ना सो हे पळय हांवें सलाड घेतला आयज हांव शीत जेवचें ना भाकरी पुरो एकूच आनी सलाड आनीक आसा म्हणजे सलाड तेन्ना करप तेन्नाच खावप ते सांजचे दवरल्यार बरें जायना सलाड वाल आनी भाजी दाळ घालून काल केलेले आनी थोडेशे फ्लावर फ्राय केला आनी मँगो आसा हांगासर ऋतू गेल्लो तेंगे खेळपाक तेंगेर जेवंक बसला खंय म्हटलें आसूं आतां कितें करतलें ताका घरचें जेवण जेवन ताका वाज येता आपूण जेयता खंय असं म्हटलें ओके जस्ट एका भरयलें 3 जालीं पळय ताका भरता आनी टायम लागता खूब टायम लागता ओके चला जेता मागीर मेळटा तुमकां सो भायर पडटा पावस म्हटलें ऋतू इशुकाक दाखय म्हटलें मातशें पावस की लास्ट इयर तो धाकटो आसलेलो ताका कितें कळटालें सो आतां म्हणटालो कितें पडटा इशू हाय म्हण इश्वीक आवय तो पळयता गाडी पळयता गाडी आयल्या इश्वीक ओय इश्वीक हाय आयला कितें पळयता पावस लागलो आयच्यान बरो पडटा पावस आतां मातसो बारीक जाला पडटा तरी पूण बरें दिसलें न्ही शुनाक या हय मातसो नुस्तें काडूंक या मागीर आमी हय पण ऑनलायन तुका ऑर्डर करचें पडटलें आयडिया फिशींग 1-2 ऑर्डर कर 2 केले एकूच पुरो नुस्तें काय मेळना तें लिस्टार वयतलें हांव फिशींग करपाक अशें प्लॅन आसा पळोवया केन्ना तें दनपारचें वचचें पडटलें आमकां इशून न्हिदलें तेन्ना सो वयतले आमी फिशींग करपाक सो फाटीं न्ही हांवें एक व्लॉगान न्ही तुमकां सांगलेलें अशें की जे आतां पळय भुरगे आतां मोबायल बीन घेवन बसता न्ही सो रिल्स बीन पळयता युट्यूबार बीन ते रिल्स बीन न्ही नाकाले कितें कितें येता केन्ना बरें येता कितें रिल्स केन्ना फनी येता केन्ना अशें बुरशे बीन येता रील बीन कळ्ळें तुमकां न्ही सो जशें तुमकां सांगलेलें हांवें की हांव इशुकाक म्हाजे मोबायल जावं शिवाचे मोबायल दिना हात लावपाक पयलीं तो खूब मोबायल हें करतालो जेन्ना तो 3 वर्साचो 4 वर्साचो तेन्ना सो हांवें कशें मोबायल सोडयले न्ही म्हाकाच खबर आहा सो आतां तो मोबायला बी हात लायना सो आतां ताका टॅब दिला रेहानान तो केन्ना केन्ना टॅब तो मातसो गेम बीन खेळटा गेम खेळून जालें की न्ही मातशें रील बीन पळयता सो हांव सदांच ताका न्ही चॅक करत रावता तो कितें पळयता तो कसले गेम खेळटा हें पळयत रावंक जाय पेरंट म्हणून कळ्ळें न्ही सो हांवें न्ही एक इंस्टाग्रामान न्ही एक रील पळयल्ली हांवें एक पुलीस ती तिणें एक सांगलेलें जेन्ना भुरगे युट्यूबार केन्ना कितें पळयता विडियोज बीन ते तसले बिसले बुरशे बी येवंक जायना कळ्ळें तुमकां न्ही सो एक सेटींग आसा भितर ते सेटींग तुमी न्ही ऑन ऑफ तुमी करूं शकता कळ्ळें तुमकां न्ही ओके सो तुमकां 1-2 हांव सेटींग दाखयता की म्हाका खूब जाणां इंस्टाग्रामार कमेंट केलेलें की आमकांय दाखय सो ते म्हाका ते इंस्टाग्रामार रील आहा पळय ते म्हाका मेळत ना हांवें ते सेव्ह करूंक ना पण हांवें न्ही बरोवन दवरलेलें सेटींग बी कित्याक सेटींग केन्ना केन्ना हांव ऑन ऑफ करूं शकता कित्याक एकदां तें सेटींग आहा पळय ऑफ केलें न्ही जेन्ना तुमी खंयचेय इफ हांव आतां खंयचे तेजे टॅबांतल्यान विडियोज पळयता न्ही ते विडियोचेर म्हाका कमेंट करूंक मेळना कमेंट सेक्शन ऑफ जाता सो ते ऑन ऑफ करून तुमकां कळोंक जाय कळ्ळें तुमकां आनी हें भुरग्यांक दाखोवंक जायना कशें ऑन करपाचें कशें ऑफ करपाचें हें तुमीच भुरग्यांक म्हणजे तुमीच मोबायल घेवपाचे किंवा टॅब घेवपाचे आनी तें ऑफ करपाचें 2 सेटींग आहा ओके दाखयता तुमकां कळ्ळें न्ही सो आतां हांवें इशुकाचे ऋतुकाचे टॅबाक न्ही हांवें ऑफ केलेलें सगळें तें आतां परत हांवें ऑन केलां की तुमकां दाखोवपा लागून ओके दाखयता तुमकां खूब इजी आहा करा तुमी जेन्ना ते हांवें ते ऑफ केले पळय चॅक केलें हांवें रिल्स न्ही बरें येता फनी कॉमेडी भुरग्यांचे असले रिल्स येता आजून पण अशें काय अशें बुरशे बी असले नाकाल्ले बी असले रिल्स बीन येवंक ना सो दाखयता तुमकां कितें करपाचें तें सो आतां न्ही आमकां यूट्यूब ऑन करूंक जाय यूट्यूब ऑन केलें की न्ही हांगासर तुमकां न्ही दिसतलें सेटींग कितें सेटींग प्रेस करात ओके दाखयता तुमकां सारकें ओके सेटींग प्रेस केलें न्ही मागीर वचपाचें हो फर्स्ट स्टेप दाखयता तुमकां सो हांगासर जनरल थंय तुमी क्लिक करात जनरल क्लिक केलें न्ही सो हांगासर आसा रेस्ट्रिक्शन मोड म्हणून कळ्ळें तुमकां सो हांगासर पळयात आसा अपिरियन्स लोकेशन रेस्ट्रिक्शन मोड बी सगळें आसा तो रेस्ट्रिक्शन मोड न्ही
ऑफ आसा हांगासर सो तुमकां आतां हें ऑन करूंक जाय. सो जालें, सो हें सेटींग जाल्लो आसा, एक स्टेप जालो. सो नेक्स्ट स्टेप तुमकां दाखयता. सो बॅक वचात. सो मागीर वचात गुगल सर्च वचात आनी थंयसर टायप करात हांगासर सेफ सर्च. सो हांगासर तुमकां टायप करूंक जाय सेफ सर्च म्हणून, कळ्ळें न्ही. सो हांव टायप करता सेफ सर्च टायप करात. मागीर हांगासर न्ही सेफ सर्च सेटींग म्हणून येतलें, तें क्लिक करात. ओके, सो हांगासर न्ही हे पळय 3 ऑप्शन येतले. सो फर्स्ट वन आहा पळय फिल्टर. सो हांगासर न्ही 3 ऑप्शन येता, फिल्टर मागीर धुंदला. हांवें न्ही सगळें हिंदीन करून दवरला सगळें. सो फर्स्ट येतले फिल्टर म्हणून, कित्याक आपण दिला पळय अश्लील इमेज टेक्स्ट और लिंक को फिल्टर करने में मदद करता है. ओके, सो फर्स्ट वन फिल्टर आहा पळय तेका सिलेक्ट करात. ओके, सो हें पळयात अशें. सो हांगासर जालें. सो 2 सेटींग तुमकां हांगासर हें ऑन करचें पडटलें. तो ऑफ आहा तो ऑन करूंक जाय. सेकेंड आनी थर्डार आसतलो तुमचें, तेका न्ही फस्टार हाडात, फिल्टर करात. ओके, जालें इतलेंच आनी कांय व्हडलेंशें ना. ओके, सो मागीर बॅक करपाचें. सो इतलेंच हांवें बरोवन दवरलेलें हांगासर. प्रोफायल फोटोन वचात, मागीर जनरलार वचात, मागीर थंयसर रेस्ट्रिक्शन मोडार ऑन करा. सेकेंड आसा गुगल क्रोमान वचून सेफ सर्च टायप करात. सेकेंड तुमकां ऑप्शन येतलें थंय क्लिक करात. मागीर फिल्टर आहा पळय फर्स्ट वन फिल्टर म्हणून, तो तुमकां इंग्लिशान येतलो फिल्टर म्हणून, हिंदीन आहा तें आनी हिंदी कितें केलां हांवें, म्हाका आतां बसून आतां सर्च करूंक जाय. तो फिल्टर आहा पळय तो क्लिक करपाचो. सो तशें केलें न्ही आतां दाखयता तुमकां. आतां हांव व्हिडिओ बीन कितें ऑन करतलें न्ही ताका कमेंट बीन करूंक मेळना. दाखयता तुमकां. हांवें हें केलां न्ही कितें तें सेटींग ऑन केलां न्ही. सो आतां हांव बेश्टें एक व्हिडिओ ऑन करता. आतां व्हिडिओ हांवें ऑन केलें. आतां पळय हांगासर न्ही कमेंट न्ही, सॉरी एक मिनट आं, पळय आतां. सो आतां खंय गेलो व्हिडिओ पळय. आतां हो कमेंट आनी हांगासर हो कमेंट आनी तो कमेंट हांगासर ऑफ जाला. सो तुका ते कमेंट बीन करूंक मेळना. ते बरयता पळय रेस्ट्रिक्टेड मोड म्हणून येता पळय. रेस्ट्रिक्टेड मोड हॅज हिडन द कमेंट अशें. सो इफ तुमकां खंयचे व्हिडिओ बी पळयता तुमी पेरंट्सां आनी तुमकां ते व्हिडिओचेर कमेंट बीन करूंक जाय जाल्यार सेम तुमी तेच प्रोसेस वचा आनी सगळें ऑफ करात. कळ्ळें न्ही. सो अशें केल्यार न्ही रिल्स बीन न्ही सामके बरे बरे येता रिल्स. कळ्ळें तुमकां, कांय अशें बुरशें बीन येयना. सो हें पळय अशें शॉर्ट्स बीन न्ही असले बरे बरे शॉर्ट्स बीन येता. सो काय अशें म्हणजे गेम्स बीन असले बरे 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 येता. सो काय अशें टेंशन घेवपाची गरज ना. पळय अशें, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो तुमकां न्ही हांवें दाखयल्लें आसा. इफ तुमकां कितें कळना बीन जाल्यार डावट जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा, हांव कमेंटान सगळें बरोवन धाडटा. ओके, सो आयच्या दिसांनी इतलेंच. इशवी न्हिदला, आई न्हिदला. ओके, तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर, बाय म्हणले. Bye. I love you, friends. Please comment, subscribe.